मगाच्या बाबूनी न्हू एक कुटाम आसा त्या कुटुंबांत तेगांच जाणा म्हळ्यार भाव आनी दोगां भयणी रिटायर्ड जाल्या सकडी ती टिचर जावन आसली आनी एकली नर्स जावन आसली आनी हो भाव खंय भायर कामाक आसलो आतां तेगा रावता व्हडलें घर आदल्या मालगड्यांचें आनी ह्या तेगांनी रावचें हो भावाक कालेंगी जालां म्हळ्यार तिल्लेशे मतीची कलीग पिड्या आयल्या ताका तो मस्तो संजेचो गालोटो करता सकाळींचो गालोटो करता पियेना संजेच्या भायर येता एक वॉकाक म्हण चलता आनी हेच्या पयल्यान लढाय करून आनी परत करून येता ताच्या मागीर खोल तांकां गुजी करता खरांदे करता गाळी दिता मारता हातान खालें म्हणून खावन आंगार उडयता तांच्या आनी परत देदेस्पर जाल्यान ती कालें करचें कळना म्हणटात तशें कालें करचें कळना म्हणून तशें आमकां जाळें तें जाल्ल्या तक्षण हर एक दीस चड जाल्ल्या वेळार आमकां फोन करतात फादर अशें जालें मागीर एक दीस आमी गेले हांव आनी पळयलें आयकलें पुराक आनी आयलें मागीर येवन आमी डॉक्टरा कडेन उलयलें डॉक्टरान तो येवंक नासल्या कालें करच्या गुळयो सगळ्यांक जातात इल्ल्योश्यो गुळयो काडून पळोवन दी म्हणून इल्ल्यो गुळयो दिल्यो आमकां त्यो गुळयो आमी व्हरून गेले हांव जाल्यार आमी येता म्हूण कळल्याक्षण तो देंवलो तो देंवता दुसरे वटेन परतून गेले हांव कशें कळटा म्हणना ताका आमकां पळयलें तो आनी एका फाटल्यान बागील काडून तेणें घालून दोरो उडोवन तेणें गेलो एक 50 आनी 5 वर्सां जातीत ताका एक 60 वर्सां भितर एकल्याक 70 जातीत एक 68 जातीत तांकां आतां मार खावंक हाच्या हातान मार खावंक मुठी खावंक जाता की तांकां ना वो वखदां कडेन म्हळ्यार काणें ना एका तरेचें ती म्हणटात हें कोंडातान आमकां हेट्यो सुटका दिया फादर आमकां हे बचाव करा फादर बचाव करा म्हूण सांगतात त्या दाळा म्हाका त्या दोगां भयणींनी आमचो भाव मेला जिवांत कर ताका नवें जिवीत दी म्हणून मार्ता आनी मेरीन मार्ताच्या भाव लाजरास सरिल्ल्या वेळार तांणी बोबाट मारली ताका जीव दिवं म्हणून बाबा तोडास येवचो म्हाका तांच्या घरा गेल्यार ती रडिल्ल्या बरी रडटा दोगां मार्ता आनी मेरी रडल्या बरी तशें मोगाचें न्हू जेजू ताचेर पातयेल्ल्यांक आत्मीक जिवीत दिता आत्मीक जिवीत तें साणबायचें आत्मीक जिवीत दिता ताचेर पातयेनी गरजेचें जेजूचेर विश्वास दवरीचें त्या विश्वासाक लागून जेजू आमकां सत्साचें जिवीत तो दिता देखून भावार्थ जावन आसा एक वाट भावार्थ जावन आसा एक वाट सत्सांत जिविताक आनी पुनर्जिवनपणाचो अणभव तुवें ह्या संवसारांत जोडूंक पुनर्जिवनपण कालें तें सत्सांत तुका मेळटा मागीर मरणा नंतर पूण ह्या संवसारांत तुका एक अणभव तसो मेळटा पुनर्जिवनपण आनी सत्सांत जिवीत शांती समाधान तुका ह्या संवसारांत देव दिता ताचेर संपूर्ण विश्वास फातयेन अणभव करून एकच वाट कितें म्हळ्यार भावार्थ तुजो भावार्थ वय जेजू पुनर्जिवनपण आनी जिवीत जावन आसा म्हूण सांगता देवाचे उतार सांगता जेजू जावन आसा पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हणून लोकांक दामून दवरची एक सकत मरणाची सकत ही लोकांक दामून दवरून ती देवा तावन आनी जिवीत तावन तांकां विंगड करून पळयता थोड्या लोकांक ही सकत मरणाची सकत दामून धरता मरणाची सकत ती जिविताची सकत न्ही जिविताची सकत जेजू ही मरणाची सकत ती लोकां दामून दवरता अशें दामून धरता आनी देवा तावन आनी जिवीत तावन पुनर्जिवनपणा तावन ती तांकां सपरेट करता विंगड करता सपरेट करता विंगड करता देखून त्या सक्तेक जेजू आपल्या पुनर्जिवनपणा तावन वरवीं त्या सक्तेक देव सलवयता मरणाच्या सक्तेक संपून देव सलवयता त्या सक्तेक आनी मुखार अधिकार जिविताचेर अधिकार नासल्या बरी जेजू पळयता ताका जिविताक संपून तो जेजू सलवयता त्या सक्तीक तो सलवयता देखून आमी पातयेल्यार जेजू जिवीत जावन आसा म्हूण आमी पातयेल्यार ताच्या पुनर्जिवनपणांत आमकां भाग मेळटा आमी जेजू जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवनपण म्हूण आमी पातयेल्यार हें दैहीक मरणाक आमचेर सकत आसना तितली पातयेन गेल्यार हे कुडी मोर नाडटा पळय ती सक्तेक आमचे वयर सकत आसना आमकां जेजू सत्साचें जिवीत दिता पुनर्जिवनपण दिता देखून बौतिजमांत आमी विश्वासता वय जेजूचेर आमी विश्वास दवरता त्या दाळ आमकां ह्या संवसारांत पुनर्जिवनपणाची सकत भोगूंक जेजू दिता त्या जिविताची सकत सत्ता जिविताची सकत ह्या संवसारांत आमकां भोगूंक दिता आमी बौतिजमांत दवरल्या विश्वासा वरवीं देखून बौतिजम घेवन तो विश्वास वाडोवंक सोडल्या वेळार ही सकत आमकां चड आनी चड भोगूंक मेळटा तो जेजू आमकां दैवीक जिवीत कुडीचें जिवीत दिता हे कुडीचें जिवीत दिता पातयेल्ल्यांक आनी आत्मीकपणी ताका पातयेल्ल्यांक आत्मीक मरणां तावन आमकां राखता कुडीचें जिवीत दिता
सत्नाचें आत्मीक जिवीत तो आमकां दिता. मोगाच्यानो आत्मीक मरण म्हळ्यार काय आत्मीक जिविताचें स्पिरिच्युअल डेथ ऑफ द स्पिरिच्युअल लायफ. डेथ ऑफ द स्पिरिच्युअल लायफ म्हळ्यार कितें? आत्मीक जिविताचें मरण म्हळ्यार कितें? देवाच्या जिवितांत आवन देवाच्या मोगात आवन आमी पयस रावचें, सेपरेट जावचें, विंगड जावचें. ताका म्हणटा आत्मीक मरण म्हूण. कोण देवाचो मोग स्विकार करिना ताका आत्मीक मरण, ताचें तें आत्मीक मरण जियेता. वय कोण देवाचो मोग स्विकार करता तो देवाचो मोग स्विकार करता तो आत्मीक जिवीत ताचें तें वाडटा आनी सडटा. ताचें तें आत्मीक जिवीत वाडटा आनी सडटा. मोगाच्यानो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 8 श्लोक सांत पावल म्हणटा, तो म्हणटा देवाच्या जिवितांत हांव विंगड जावचें, देवाच्या मोगात हांव विंगड जावचें म्हूण. वय कठीण स्वार्थान बुडोवन, कठीण आपणाचेंत बरेंपण पळयल्ल्यांक, आपणाचेंत बरें कठीण हेरांचें कितेंय केलें तांकां पडोवन वचोना आनी देवाच्या मोगातान वंचीत जाल्लीं. देवान सांगलां देवाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा म्हूण. देखून हेरांचे कस पळोवन कोणाक पळय चूर म्हण काळजान दूख येना, ती आत्मीक मरना, आत्मीक जिणेंत वाडोवना ती, आत्मीक जिणेंत तांचे थंय वाडना. हेरांचे कश्ट, हेरांच्यो गरजो, हेरांचे वळवळे पळोवन कोणाकच कांय बगना पळय, म्हाका कांय जावना न्ही तांकां न्ही म्हूण बगता पळय, तांचे तें आत्मीक जिवीत ना. आत्मीक जिवीत आसल्यार आमकां तशें बगना. देखून नाना रितीन आमचें आत्मीकपणी आमी मरता. आत्मीकपणी मरचें कशें आमी? कोलयो कशें आमकां आत्मीकपणी हांव मेलां म्हणून बगचें? आत्मीक जिवीत म्हजें थंय ना. स्पिरिच्युअल लायफ इज डेड म्हजें थंय, म्हजें आत्मीक जिवीत मेलां म्हजें थंय म्हूण कशें बगचें? मोगाच्यानो कशें बगचें म्हळ्यार केन्ना आमी स्वार्थाक आनी पथकाक बली जाता, तातूंत आसता, स्वार्थांत आनी पथकांत आसता. म्हजेंच पळोवचें, हांवें सांगल्यार बरी जायचें म्हणून, आनी म्हजें मात्र म्हाका पडोवन गेलां, हेरांचें ना म्हणून आमी केन्ना आमकां बगता पळय, त्या वेळार तें स्वार्थांत आमकां जाता. आमचें थंय तें स्वार्थ रास करता, पाथाक रास करता, तें आत्मीक जिवीत संपूर्ण मरता. तें आत्मीक जिवीत ना, आत्मीक जिवीत संपूर्ण मरता. आमी केदळा देवाच्या मोगात हांव देवाच्या जिविता हांव बरें विंगड जालें हांव, त्या वेळार आत्मीक जिवीत आमचें थंय मरता. मागीर हेरांच्या गरजांत आमी पावनासल्या वेळार, हेरांच्या कठीण गरजांक आमी पावनासल्या वेळार आमचें तें आत्मीक जिवीत मेलां म्हणून लेख. खंय आमी देदेसपरान जियेता, देदेसपर बरो सोदतो ना, देदेसपर केदळा देदेसपर, त्या वेळार मोगाच्यान आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी मेल्ल्या बरी, आमच्या आत्मीक जिविताचें आमकां मेल्ल्या बरी आमी. तशें जेजू ह्या परिस्थितींत हांव बचाव करता, आमकां जीव दिता. मोगाच्यानो देव जेजू आमकां सोडून गेला, ह्या परिस्थितींत आमकां तो जीव दिता, हेर बचाव करता, तो बचाव करता. जेजूचेर विश्वास दवरल्यार एक किटाळ दैवीक किटाळ, एक किटाळ ल्हानशें स्पार्क म्हणटा हांव तें परजळूंक सुरू जाता. जेजूचेर विश्वास दवरल्यार सगळ्यांक एक किटाळ आमच्या काळजान तें परजळटा, एक किटाळ जीव आसता, एक किटाळ, आनी तो प्रकाशीत उजो जावचो सरगार. दैवीक जिवितांतल्यान दैवीक जिवीत व्हडलें प्रकाश बरीत पडचें सरगार, पण हांगा एक किटाळ ताचें परजळटा, आमचें थंय परजळटा. मोगाच्यानो प्राजीत काळ जावन आसा वेळ आमी फोंडातावन भायर येवंक वो जावन आसा वेळ. पूण थोड्यांक पळय फोंडातावन भायर येवंक नाका पळय, एकलो पियोन आसा मोगाच्यानो हांगा येवंक आयकना, तो घरा कोलयो दोशीक करता, कोलयो पियोन मारता, तीं भुरगीं पूत तीं बरी आपयता, ते हाडूंक पळयता तांकां. पयलें नातुलो, भायर आसता नातुलो, बऱ्या कामार रावलो, बरें गळोवन घर आनी पुरा बांदलां, इल्लें लावन तोट आनी पुरो आसा. आतां कठीण पियोन शिकला, हांगा येवन इश्टा सांगता पियोन शिकला, पियोनचें घरा कोली दोशी करची, कोले उलाणे कोली दोशी करता. ताका तो जावन हांगा येना, आमी ताका कुमो करया म्हूण आमी एक दीस संजेर गेल्या, संजेर येताना तो ना घराना. आमी येता म्हणटाना पळोवन आनी पुरो आमी गेटी कडेन आमी सांगलें गेट उक्ती करून दवरा म्हणून. ताणें गेट उक्ती करूं ना. आमी देंवन गेट उक्ती करून ती काडूंक आनी आमकां कळोवंक ना, ते कशें अशें करचें अशें करचें वडीचें आनी बरें तें करता. ताणें पळयलें आनी म्हटल्यार इतल्यान गेलो, तो खंय गेला म्हणून ना. ताका इल्लें कावन्सलींग करून इल्लें वखद दिया म्हूण गेलें हांव, तें तो नासलो, तो ना. ताका पंडातावन भायर येवंक नाका, पंडातावन भायर येवंक नाका. देखून मोगाच्यानो हो प्राजिताचो काळ खरेंच मात आमी पंडातावन भायर येवचें. हांव खंयच्या पंडांत आहा गे, तो सोऱ्याच्या पंडांत आनी दगलबाजीच्या पंडांत आनी एकलो मोसराच्या पंडांत आनी हग्याच्या पंडांत, हगें दवरचें काळजान भारी हगें वयता. हांव खंयच्या पंडांत आहा, थोड्यांक खबरो उलोवच्या पंडांत, हांगा खबरो उलयनासतना जावंकूच जायना, फोण करून कोणाच्यो खबरो उलोवच्यो. देखून खबरो उलयनासतना जायना. देखून स्वार्थाच्या आनी पथकाच्या पंडांत हांव पयलीं आमी भायर येवचें खरेंच. मातशें आतां काळार कशें तें भायर येवंक जाता? पाश्चाताप.
हांवें केली चूक म्हणून वळखचें समी आसूं आतां ग्लास फुटयले लक्षणां मम्मा सॉरी म्हणटा भुरगें तशें जेजू सॉरी जालें आनी फुटयना आनी हांव खबर उलयना जेजू सॉरी जेजू आनी हांव बिलकूल हांव निर्धार करता कोणाचेच खबर उलयना जेजू हांव बरें हांव कोणाक हांव मोस करना पयशे कोणाचे कणयल्यार हांव त्या दिवंक जाल्यार मात कणयता नातल्यार हांव कणयना मोस करना कोणाक मोस करिना कोणाक बुडयना हांव बिजनस कोणाचे बुडोवंक वचना रीण काडून तांकां होमतें घालिना ना हांव कोणाक चिटींग करिना चिटींग करा म्हळ्यार तुमकां इतली वाड मेळटा तितली वाड मेळटा 18% म्हणून तांचे लागीं पॉलिसी करूंच्यो पॉलिसी करना आपणाक 10,000 मेळटा ते इतल्याचेर 10,000 मेळटात त्या 10,000 लागून तो आनी एकल्यांचे 1,00,000 बुडोवचो तशें करूंक तूं नजो चिटींग करूं नजो कितें कितें उलोवन आनी पुरा त्या देव आमकां सांबाळटा ह्या फंडांत हांव आमकां पाश्चात्तापा वरवीं देव कुरपेचें जिवीत दिता कुरपेचो आदार दिता कुरपेची सकत आमकां दिता देखून जेजू आमकां फातकाच्या फंडांत सक्तेतावन वायटाच्या सक्तेतावन मरणाच्या सक्तेतावन कुसचें डिके म्हळ्यार कुसचें लाजराची कुसवंक जाल्ल्या बरी जाल्ली तशें ह्या सक्तेतावन आमकां देव सोडयता आमकां संपूर्ण सुटका दिता ताचेर विश्वास दवरून जेजू कडेन उलो मारल्या जालो आमी देखून आमी फातयेन बांदून हाडिचे आमकां थोडे फावटी आमकां पातकांत बांदून पातकांच्या त्या बेल्टान बांदून पातकाच्या वस्तुरान बांदून फोंडान दवरलां बघा लाजारा बरी आमकां बघना थोडे टी पातकांत बांदून आमकां बुडयलां लाजाराक तें वस्तूर बांदून फोंडान दवरलो आमकां खंयच्या वस्तुरान बांदून फोंडान दवरल्या बरी जालां पातकाच्या स्वार्थाच्या म्हज्यांत पळोवचें म्हज्यांत आनी स्वार्थाक लागून कोणा कितें बलिपाशे कोणोवचें कोणा बुडोवचें म्हज्या स्वार्थाक लागून म्हजें बरेंपण पळोवन हेरांक बुडोवचें हेरांचे सोयरी म्हज्या बऱ्यापणाक हेरांचे सोयरीक्यो चुकोवच्यो वायट करचें तें पुरा देखून वायट नेगेटीव चिंतें घेदाळे तें कशें म्हणजे तें जायना हें कशें तो जायना ती बरी न्ही आनीक अशें करूंक जायना आमकां मुखार वचूंक जायना किदें वायट चिंतता ताणें तशें त्या कर्म काळेशें केलें हाळें पुरो ताणें बरें केल्यार ना ताणें वायटच केलें म्हूण तो बरो ना ती मागीर तशीच ती उलोवन चित्त ती प्रेयजन ना आनी नेगेटीव चिंतचें सूण प्रेयजन ना तांच्या कुटुंबाचें प्रेयजन मायन नेगेटीव चिंतचें ती हाळ्या म्हणजे म्हाका आनी म्हज्या पुता विंगड करता सूण म्हज्या येवन आनी सूण म्हाका जेवण दिना कोण तें हाळें तशें आमकां विंगड करता म्हणटा देखून ह्या फंडांत हांव न्हू आनी दुरसोवचें हेरांक दुरसोवचें मायन कांय लक्षण सुणेक सूर केलें दुरसोवचें तशें करता तांच्या घरा येता आमकां पळयना तेन्ना दुरसोवचें ताचें केलें बरें एक दिसार पळय सांगून दी पळय थोडी माय आसात दुरसोवचें सूण तें करता तांच्यान बरेंपण पडटा म्हज्या पुता पुरा खाली करता पुरा पयशे व्हरून ती दिता ताय म्हणून थोडे फावटी सूण दुरसता माय हाळें म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्या विंगड करता तिच्या पुता ती लागीं करून पळयता हाळें म्हाका विंगड करता आनी पुरा पयशे तिकाच धाडिचे म्हाका ती कर्सा दिना अशें पुरो दुरसोवचें तें ना देखून मोगाच्यान जेजून येवन आमकां पंडा वयलो फातर काडूंक थोडे फावटी आमी सोडिना जेजूक आमी आमच्या पंडा वयलो फातर सोडूंक ना कित्याक म्हळ्यार तें घाण आसा घाण कांय जेजूक लागत कोणा जेजू येनाका जेजू घाण येता म्हूण घाण सोऱ्याची तितल्यान पियेतांगी घाण सोऱ्याची घाण खोबरो उलोवन नालिसायची हेरांक मोस करून बुडोवन हेरांचो बिजनस फाट केली ती घाण कांय जेजूक मेळत कोणा जेजू येनाका जेजू म्हज्या पंडा लागीं हांव भितर आसता पंडा भितर आसता म्हणून तशें थोडे फावटी घाण आळसाय करचें आनी कोणा पटी सांगून पयशे हाडन आनी आळसायेन जियोवचें तशेली घाण फारीकपण काडून हेरांची कुटुंबां हांवें नाश केल्यांत फारीकपणाची घाण म्हज्या जिणेक अर्थ नातली डिप्रेशनाची अर्थच ना जिणी म्हळ्यार अर्थच नातली ही घाण एक तराची घाण देखून ही घाण कांय जेजूक येता म्हूण जेजू लागीं नाका म्हणटा हांव पूण जेजू आयल्या क्षण ती घाणीक काडटा आमकां नवें जिवीत दिता देखून जेजूचेर विश्वास दवरया जेजूक आमच्या पंडा वयलो फातर काडून आमकां भायर येवंक सांग उलो मारया त्या जेजून व्हडल्या थाळ्यान जेजून उलो मारलो आनी आपयलें तशें देखून ह्या कोवीड-19 हांव आमचें जिवीत इतलें जिवीत बेश्टवणेचे सक्तेंत भरलां बेश्टवणी भिरांतेंत भरलां कोवीड येतावन कठीण बेश्टवणी थ्रेट मनशा जिविताक हें भिरांत हाडटा कोवीड-19 भिरांत हाडटा कठीण भिरांत हाडलां मनीस भियेला वय देखून आयसोलेशन केलां आमकां आयसोलेशन म्हळ्यार आमी भायर येवच्या बरी ना आज मात आमकां एक 12 वरां सर्व सामान हाडयत खंय मागीर घरा जायल्यो वस्तू मागीर आनी जिन्साचें कांय हाडचें बरी ना तशें फाल्यां हाडना म्हळां तशें आमचेर कोण अधिकार चलयता मोगाच्यान देवाचें जिवीत दिवचें सकत की ह्या मरणाचें सकत कोण म्हाका म्हजेर अधिकार चलयता जेजूचें जिवीत दिवचें सकत की ह्या देवाचें जिवीत आनी आमकां
संतोष दिवची सकत की या मरणाची बियाची सकत ती म्हणजे रास चलयता पळयते. जेजू रडलो मरणाच्या फंडा. कित्याक जेजू रडलो म्हाका न्हू, आमी फंडाच्या भायर आमी फंडात हांवन भायर येवंकू बियाचें लोनलिनेस, फियर, एंग्जायटी हें पुरो आसोवनाचे भितर आसा आमी बियांत. आनी पुराय ही आमची परिस्थिती फंडा भितर आसा हांव भायर भिवंक आयकना हांव बियान आसा हांव बेंबिरांत बरलां, एकसुरपण बरलां, लोनलिनेस एकसुरपण आनी एंग्जायटी डेजेस्पोर हें पुराय जावन भितर आसा आमी. हें पळोवन जेजू हेपटी बाबा म्हण आप्पा म्हजें लोक कालें जाला गे म्हणून बोब मारलो. हेपटी जेजू रडलो. जेजून बोब घाली लाजर आसा भायर ये म्हण बोब घाली. आज हर एकल्याचें नांव खण जेजू आपयता भायर ये म्हण तें भायर ये फंड म्हणून देखून जे आमी मोगाच्या न्हू जेजून बोब घालता लाजरा भायर ये म्हूण. आज म्हजें नांव काडलीं जेजू म्हणटा भायर ये म्हूण, तुजें नांव काडलीं भायर ये म्हूण बोब घालता. देखून जेजूचेर आमी फातयया मोगाच्या न्हू जेजूचेर फातयया. तेला जिवितान आमी बरतले हांव देवाच्या आनी हेराच्या आनी आमच्या मोगान बरतले हांव. तिनूय मोग देवाचो मोग, हेरांचो मोग, निमाणे म्हजो मोग ह्या मोगांत वाडिल्ल्या वेळार जेजूचें जिवीत आमचें तावन वळटा. हाचें तावन संवसार उजवाडटा. देखून जेजूचेर विश्वास दवरूंक आमकां सगळ्यान दिसान दीस तो घट करूंक जाय जाली कृपा जेजू कडची मागून कणया. आमेन.